हरे कृष्णा सगळ्यांक के स्वागत आसा भागवत पुराण कोंकणी आयच्या सेशनांतू आज आमगेलो टासाची हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी एंकर करूक आज आम्ही हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजाला व्यास पूजा आचरण करता आसाची. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सगळ्या के स्वागत अस आयचे स्पेशल सेशनाक. आज आम्ही भागवत पुराण कोंकणींतू हिज होलीनेस जयपताका स्वामीले 73rd व्यास पूजा सेलिब्रेट करता आसाची. 1949 अंतु रामनवमी आयल नंतर एकादशी दिसो हांगनी या भूमींतू आयलींची आम्ही केन्ना म्हणटाची chant and be happy, always remember Krishna. प्रचार करायची सगळं आम्ही म्हणटाची जाल्यार आमगेले आचार्य गणाक पळोवन आम्ही शिकू का की कशी आम्ही सांगेल आशिल्लें उतर कशी जीवनांत पालन कोरका म्हणून आम्ही पळोवका जाल्यार आमगेले आचार्य गणान जीवनांत पळोवका. एस्पेशली हिज होलीनेस जयपताका स्वामी मस्तीपुरा ट्रायल्स मस्तीपुरा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन्स देखून तांकां फेस करका पडला. तांतू जाल्यार तांणी प्रचार करचे सोनी हॉस्पिटला आसो एअरपोर्टा आसो कोणा जाल्यार तांणी हरिनाम दिला आणि त्याची तत्सल एक पवित्र जीवन आम्ही आजी तांगेले व्यास पूजा म्हणून आम्ही भागवत पुराण कोंकणींतून आजी सेलिब्रेट करता. आयचे प्रोग्रामाचे ब्रीफ कशी आम्ही करतली म्हळ्यार फर्स्ट गुरु आरती आसतले, ताजे नंतर पुष्पांजली जातली गुरु महाराजा खातीर. त्यांनी मी गेले गुरु महाराज तांगेले आजी आम्ही पुष्पांजली करतली गुरु आरती नंतर. आणि ताजे नंतर ಸ್ವಲ್ಪ वरिष्ठ वैष्णव मुखारसून येवन आपणाला रियलायझेशन त्यांनी कसं एक्सपिरियन्स केले गुरु महाराज लोटू ते आमकां सांगूक येतली. आता आम्ही बलराम देशावच्या सुष्मिता सखी हर ग्रेस सुष्मिता सखी आणि हिज ग्रेस बुरिदा कृष्ण प्रभू घरात वच्चा थंय आम्ही गुरु आरती पळोवया. गुरु आरती करतसाची हिज ग्रेस बुरिदा कृष्णदास आणि गुरु आरती म्हणतसाची हिज ग्रेस बलराम किंकरदास. हरे कृष्णा. Over to Shushmita Sakhi Mataji's house. Can we highlight Prabhu? Very good. बलराम किंकर प्रभु ऑडिओ येना सिंग केलेलं आमकां ऐकपणा. हरे कृष्णा. हाँ आता क्लियर स्टार्ट करेता वय. हरे कृष्णा. हरि बोल. जयपताका स्वामी महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृण पे हाथीना. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृण पे हाथीना. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृण पे हाथीना. करो ये दासे तृण पे हाथीना. सकल सहने बल दिया करो निज माने प्रहाईना. सहने बल दिया करो निज माने प्रहारीना. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे
तृणपेकाहाति दीना सकले समान करजे सकति जेहो नाथ जात जाता सकले समान करजे जेहो नाथ जात जाता तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराधा हावे हाता तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराधा हावे हाता गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दाते तृणपेकाहातीना कृपा कृपा लभियाये जाना कृतार्थ नाता कभी लबिया ये जाना व्रतता होई बेनाता शक्ति बुद्धि आमी अति दीना शक्ति आत्मा साता शक्ति बुद्धि ना अमियाति दीना करो मोरे आत्मा साता गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेकाहाति दीना कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेकाहाति ज्ञात विचारे किछु नाय पाय तुम्हारा करुणा तारा करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखी बोहारा करुणा न होइले कांदिया कांदिया गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गुरु ये दासे तृणपेकाहाति दीना जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जयपताक स्वामी गुरुदेवा जय जयपताक स्वामी गुरुदेवा जय जयपताक स्वामी गुरुदेवा विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी इति नामिने विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले Swami iti namaste Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Pamata
Nagara Pramatati Namah Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Iti Namine Nam Iti Nam Namaste Saraswati Te Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashata Deshatari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol.
आचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। जय मोष्टपाद परमहंस प्रयोजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से को जय श्री कृष्ण प्रभु श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्री कुंड की जय। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. हरे कृष्ण आम्ही आणि पुष्पांजली तर शुरू करूया आणि सकट जनांलागी अनुरोध आसा की एक्चुअली हिज ग्रेस दिव्य कमलापती आता मंत्र म्हणटली पुष्पांजली कतेरी सकट जनांलागी अनुरोध आसा की आपणाल माइक म्यूट कोरनो तांगेल उठू इल्ला तांणी सांगेल नंतर रिपीट करायचे म्हणून हांव रिपीट करता आसा माइक म्यूट कोरनो प्रभून सांगेल नंतर मंत्र रिपीट करायची आणि पुष्पांजली म्हणताना मानसिक रूपारी ऑनलाइन म्हणून आम्ही मानसिक रूपारी पुष्प अर्पण करूया गुरु महाराजा खातीर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामिने नाम आचार्य पादाय कृपा प्रदायिने गौर कथा हमदाय अग्र ग्राम तारिणे पुष्पांजलि ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामिने नम आचार्य पादाय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे पुष्पांजलि ओम विष्णुपादाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने नम आचार्य कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे पुष्पांजलि। His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आता हर ग्रेस नंदिनी कमला माता जी का अनुरोध करतास की एवनो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिवच कतेरी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी इला विषय अंतु एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिवच कतेरी नंदिनी कमला माता जी का अनुरोध करता सर। Hare Krishna Mataji, can she share the PPT? Yes. Just, she is Kancha ID Rasa Prabhu. Shushmita sir. Shushmita sir. Okay. Saki Mataji already co-host. Adminas. Hare Krishna. Discuss the screen now. वही Mataji. वही Mataji clear is. Hare Krishna. Thank you, Revati Priya Mataji.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सूर कोर्च पहिले हांव इंट्रोडक्शनाचे सेव दिलेल म्हाका म्हणून हांव भागवत पुराण टीमाक मस्त आभार प्रकट करता मगले। माताजीन सांगेल वारी आम्ही हे व्यास पूजा गुरु महाराजाले 12 एप्रिल सेलिब्रेट केलेले आणि तांगेले इंट्रोडक्शन में आम्ही पहिले 2 सूर करूया। एक्चुअली तांगेल डेट ऑफ बर्थ इंग्लिश डेट कॅलेंडर प्रमाणे एप्रिल 9th 1949 येता, जाल्यार ते हिंदू कॅलेंडर प्रमाणे ते रामनवमीच नंतर आयले एकादशी। सो ह्या वर्स आम्ही ते 12th एप्रिलाक सेलिब्रेट केलेले। सो तांगेल जन्म मिल्वॉकी मळकडे विस्कॉन्सिन USA जालेले। तांगेले बापसूल नाव जॉन हुबर्ट म्हणून आणि आवसूल नाव लॉरेन अर्डमन। तांगेल जन्माच नाव कर्मी नाव दिले लावस बापसून आहे जॉन गॉर्डन अर्डमन म्हणून तांका नाव दिलेले आसा। आणि एकदम श्रीमंत जावन आशिल्ल्या परिवारान तांगेले जन्म जालेले। कल्या की तांगेल बापसूल बापूस म्हळ्यार आजो एक हॉड पेंट फॅक्टरीचो ओनर आशिल्लो आणि तांगेल मस्त ब्रांचेस आशिल्लो ऑल अराउंड US। सो मस्त वेल टू डू फॅमिलीन तांगेल जन्म जालेले। अभ्यासांतूय ती तांगेल एज्युकेशनांतू एकदम टॉप करून तांणी सगळे बरे करून अभ्यास तांणी करून तांगेल स्कूलिंग जायना पण तांका सुमार बरे युनिव्हर्सिटीज थ्रू स्कॉलरशिप मेळयले आणि मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज मेळेल तांका फर्दर शिक्षणाचे। जाल्यार ही तांणी सानपणांतू एक 10-11 वर्स आसतना एक तांका रोग जालेल की ना स्किन डिजीज आणि तांगेले आवसूले बापसून तांका कल पर्याय सांगेल म्हळ्यार ती मस्त आध्यात्मिक आशिल्ली आजो तांगेलो। सो तांणी तांका गायड केल की तू देवालूंच मस्त नंबिके दवर न्हू, देवाल नाव जप कर न्हू, तू स्वता तुक बर कोण घ्या म्हणून अशी तांका सांगना पण तांणी ते केले। गुरु महाराजान ते केले, मस्त नंबिके दवरले देवालूंच आणि देवाल त्या वेळार तांगेल कल फेथ आशिल्ली पळय नाव जप कर न्हू तांणी स्वताक बरे कोण घेतले। ह्या एक्सपिरियन्सा नंतर तांका मस्त आध्यात्मिक जीवनांत मस्त रुची आयली आणि ती केन्नाय हांतूंची तांका चड इंटरेस्ट आशिल्ले म्हणूनची तांणी ब्राउन युनिव्हर्सिटी जॉइन जायना पडसुदाय थंय एक गेस्ट लेक्चरा वेळारी बुद्धिजमा बद्दल आयकना पडे तांगेलूंच आनी चड प्रभाव जाले की म्हाका आनी हे कळून घेवचें आसा आध्यात्मिक जिवना बद्दल। तांणी इंडिया वचचे अशी विचार केले मनात की म्हाका इंडिया वचून आणि मस्त बघ सगळे फाइंड आउट करता। तावळी तांणी रज एक हांगा सॅन फ्रान्सिस्को वचून तावळी अशी भोंवतना तांणी हे इस्कॉनाचे डिवोटीजांक पळयले पार्कांत कीर्तन करता आशिल्ली डिस्ट्रीब्युशन करता आशिल्ली। तावळी बॅक टू गॉडहेड मॅगझीन म्हणून एक प्रभुपादान सुरू केलेले ते डिस्ट्रीब्यूट करता आशिल्ले सगळे भक्त ते। आणि गुरु महाराजान पहिलपंत हे कीर्तन ऐकल की तांका एक नमुनाचे अंगात विचित्र फिलिंग जाले अशी पुरा अंगार अशी
भूसभंश येऊन म्हाका कल्या कशी जातास बा म्हूण लेकून ती थंयतान धांवन वचुली इनफॅक्ट. मागीर तांणी विचार केलो हे म्हाका कारण कळका म्हाका कल्या कशी हे फिलिंग्स येतास ती म्हूण परत तांकां स्वताची ती ते पार्का वचुली खंय ते कीर्तन चालू आशिल्ले भक्त लोकांगेले. जाल्यार थंय पावना पडे कोणय ना आशिल्ले आनी थंय बशिल्ले लोकांनी मागीर तांकां एक लिफलेट दिल्ले ते सॅन फ्रान्सिस्को सेंटराचे ताजेर एड्रेस आशिल्ले आनी तातूंत बरयल्ले की थंय वेजिटेरियन प्रसाद मेळटा. गुरु महाराज तावळ धरूनच ती वेजिटेरियन आशिल्ली म्हूण ऍटलिस्ट म्हाका प्रसाद मेळटले म्हूण थंय ते सोदून काडून थंय वचुली. आनी ते सेंटरान पावना पडे तांणी पळयलें सगळे भक्त लोक बिजी आशिल्ली. कल करूंक म्हळ्यार थंय 15 दीस नंतर पैलपंत रथयात्रा जावची आशिल्ली. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथयात्राची तांणी सगळी अरेंजमेंट करता आशिल्ली. तरी अशी तांणी निमगीत वचून सगळे डिवोटीज हांकां म्हाका प्रसाद खंय मेळटले हांगा वच म्हूण सगळे डिवोटीज बिजी जावन आशिल्ले म्हूण फायनली ती जयानंद प्रभू मेळ्ळो निमगीता ती की हांगा कसले प्रसाद आसवे मेळटले म्हूण. तावळी जयानंद प्रभून तांकां पळोवन इमिजिएटली तांकां निमगिले आमी हांगा सगळी की सेवा करता आसतली रथयात्राची तयारी करता आसतली तुम्ही पहिले हांगा म्हाका रथ करूंक हेल्प करतात आनी गुरु महाराज रेडिली तांणी एक्सेप्ट केले आनी त्या एटमॉस्फियरान तांणी 2 वीक स्पेंड केले तांगेले हेल्प करताची आनी ते रथ करूंक तांगेले सगळे थंय भक्त आशिल्ले तांगेले वटू आशिल्ले 2 वीक. तांकां इतलें आवडलें ते एटमॉस्फियर सगळे जण सेवा भावान करता आसतली आनी श्रील प्रभुपाद थंय ना आशिल्ले जाल्यार सगळे जण श्रील प्रभुपादा बद्दल उलयत आशिल्ले. सो अशी तांगेले आनी उत्सुकता वाडत गेली की हे कल प्रोसेस म्हाका आनी हाचे बद्दल कळका म्हूण ती भक्तां वटू राबू सुरू केले आनी विदीन 2 मंथ्स तांणी डिसायड केले की हांव हांकां परमनंटली हांव जॉइन जाता म्हूण. तावळी मागीर तांकां फर्स्ट इनिशिएशन फर्स्ट म्हळ्यार दीक्षा पयले दीक्षा मेळ्ळेले श्रील प्रभुपादाला थानू मॉन्ट्रियल इस्कॉन टेम्पलान कॅनडान ते 1968 तांगेल एज तावळी फक्त 19 इयर्स आसान प्रायर तांणी फर्स्ट दीक्षा घेतिल्ले हरिनाम दीक्षा आनी श्रील प्रभुपादान तांकां जयपताका दास ब्रह्मचारी म्हणून नाव दिले म्हळ्यार कृष्ण भगवंताले विक्ट्री फ्लॅग म्हणून ताचो अर्थ जयपताका म्हळ्यार इवन ताजे पयलीं सुद्दां तांगेल कर्मी नांव आयकून गॉर्डन जॉन म्हणून आयकून श्रील प्रभुपादान म्हळेले की हाजे आमी चिके विंगड प्रोनाउन्स केल्यार ते गौर धन जन जाता म्हळ्यार ही पयली धोरणूची चैतन्य महाप्रभूले प्रिय भक्तशे दिसता म्हणून तांणी हे कन्क्लूड केले. आनी तांगेल प्रोग्रेस इतले वगी जाले की तांकां दुसरे म्हळ्यार ब्राह्मणिकल दीक्षा सुद्दां तांणी न्यूयॉर्कान दिले. ताजे नंतर ती मॉन्ट्रियल इस्कॉन टेम्पलान प्रेसिडेंट जावन आशिल्ली. थंय सगळे समज सेटअप करना पडे तांकां टोरंटो पेटयले थंय तांणी सगळे समज सेटअप करना पडे प्रभुपादाक गोत आशिल्ली की हांकां इंडिया वचची मस्त आश आसा म्हूण तांणी फायनली 1970 जून म्हयन्यांत इंडिया पेटयले. थंय इंडियान कॅलकटान पावना पडे थंय सेंटर आशिल्ले आताशील इस्कॉन टेम्पला जागोची थंय नवीन जागो नवीन जण नवीन भास असो जाल्यार गुरु महाराजांनी इतले गमटे करून सगळ्यांगेल वटू कोऑपरेट करून थंय सगळे देवळा खातीर सामान रांदयकाय हाडू वतना बेंगोली भास शिकून सगळ्यांगेल वटू गमटे करून आशिल्ले थंय कॅलकटान. मागीर 2 म्हयन्या भितर परत श्रील प्रभुपाद थंय आयली तांगेल अमेरिकन डिसायपल्सांक घेवन आनी गुरु महाराजा इतले भक्ती पळोवन तांकां इमिजिएटली तांणी निमगील तूं संन्यास घेतवे. सो तांकां राधाष्टमी दिवस 1917 श्रील प्रभुपादाने तांगेल 12th संन्यासी शिष्य म्हणून एक्सेप्ट केले आनी संन्यास दीक्षा दिवन तांगेल नाव त्रिदंडी भिक्षू जयपताका स्वामी म्हणून तांकां नाव दिले. आता हे संन्यास मेळना पडे सगळी गुरु महाराज आनी तांगेल बाकीची अमेरिकन
को ब्रदर्स आशिल्ले गॉड ब्रदर्स तांणी सगळ्यांक घेवन श्रील प्रभुपाद मायापूर वचली. मायापूर म्हळ्यार ही चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थान, थंय योगपीठ आसा. सो थंय वचून श्रील प्रभुपादान सांगले हे देवाल भूमी, हे धाम मायापूर धाम आतां तुमी हांगा हे डेव्हलप करता. थंय कसलेय नाशिल्ले, खाली जागो फुल्ल. आणि थंय फर्स्ट तांणी बांदिल्लो म्हळ्यार एक हट्ट राबूक आणि थोडे एक बिल्डिंग डिवोटीजांक राबूक. हे तांणी फंड्स कशे कलेक्ट केले कन्स्ट्रक्शनाचे. थंय फर्स्ट तांणी एग्रीकल्चरल ऍक्टिव्हिटी सुरू केले, म्हळ्यार सगळ्यांक नॉलेज आशिल्ले आणि ते लोकल लोकांक हेल्प करून तांणी एग्रीकल्चर सुरू केले. ताजे विकून सगळे फंड्स कलेक्ट करून तांणी हगूर हगूर थंय कन्स्ट्रक्शन सुरू केले. मस्त त्रास सुद्दां जाले तांकां. खाली जाग आशिल्ली न्ही ती मस्त अशी स्नेक्स आणि जनावर येवन त्रास दिताले आणि ताजे लोकल जानांतू डाकू चोर येवन तांगेल सामान पुरा घेवन वताली. अशी सगळे त्रास जावनूय तांणी केन्नाय अशी तांगेल सेवा सोवणी कल्या की प्रभुपादाल हे इच्छा आशिल्ले हे मायापूर डेव्हलप जावंका म्हणून. सो आतां तुमी थंय वचून पळयल्यार मायापूर चंद्रोदय मंदिर आसा, व्हड इतलो भवन आसा, ती गेस्ट हाऊस आसात भक्त लोकांक रावूंक. म्हळ्यार हे 1972 तू थंय तांणी सुरू केलें सान प्रकारेन हे टेम्पल चंद्रोदय टेम्पल. आतां 50 इयर्साचे आमी रिसेंटली मार्चांतूय ते सान राधा माधव डेटी जाल 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट केलेलो आसा. थंय कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद तुमका. गुरु महाराजांनी कशी शूर केलेलं मायापुरांत चंद्रोदय मंदिरांनी कशी केलेलं म्हणून सांगितलं खूप खूप धन्यवाद. आणि मुखारसून तुम्ही ब्रीफ जाऊन कन्क्लूड करता माताजी, सो दॅट वी विल गो ऑन टू रिअलायझेशन्स. म्हळ्यार मागे रामायण सेशन शूट जाता. हरे कृष्ण. ओके. सो तशी तांगेल आनी इन्स्ट्रक्शन्स कल्ले आशिल्ले म्हळ्यार श्रील प्रभुपादाले की 10,000 बुक्स आणि बिग बुक्स आणि 1 लाख तांणी स्मॉल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करका आणि 50,000 डिवोटी तांणी स्वीकार करका, शिष्य स्वीकार करका म्हणून तांगेल इन्स्ट्रक्शन्स आशिल्ले. तशी मुखारी हांव अशी वगी दाखयता तुमकां आणि कल इन्स्ट्रक्शन तांणी कशी पूर्ण केले म्हणून. गुरु महाराजान प्रचार करूक भक्ती रिक्षा सुरू केले, नामहट्टा सुरू केले आणि फूड फॉर लाईफ प्रोग्राम सुरू केले. थंय नवद्वीप धामांत तू सगळे सांसान हळणीन तू जनांक प्रचार करूक म्हणून तांणी निताय पाद कमला बोट म्हणून सुरू केले. आणि आता मेजर प्रोजेक्ट मायापुरांत तांणी हँडल करचे म्हळ्यार टेम्पल ऑफ वेदिक प्लॅनेटोरियम. हे प्रभुपादाले स्वप्न आशिल्लें की हांगा इतलें व्हड भव्य मंदिर जावंका की जगांतून सगळी लोक येवन हांगा इस्कॉनाक एक्सेप्ट करतली. आणि ती मेन म्हळ्यार वर्ल्ड सगळे इस्कॉन सेंटर्स मॅनेज करतले गव्हर्निंग बॉडी कमिशनाचे मेंबर आसात. तांणी नवद्वीप मंडल परिक्रमा सुरू केले. इतले सगळे म्हळ्यार श्रील प्रभुपादाले इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करूक तांणी हे सगळे प्रोग्राम्स सुरू केलेले आसात. इवन दो तांगेल हेल्थ इतलो वायट जालेलो आशिल्लो. 2008 तांकां स्ट्रोक आयले, 2018 तांकां लिव्हर किडनी ट्रान्सप्लांट जालेलो आसा. आता कोरोना वेळार तांकां 2 पंत कोरोना जालेलो आसा. जाल्यार ही विल नेवर गिव अप. तशी आमगेल गुरु महाराज आसात जयपताका स्वामी महाराज. आमी तितले तांगेल आज आमी व्यास पूजा सेलिब्रेटेड केलेले दिवस आमी तितलेच तांकां मागून घेवंका की इतलेच शक्ती बुद्धी उत्साह आमकां तांगेल भक्तांक सुद्दां दिवो, सो दॅट वी कॅन ऑल्सो हेल्प हिम इन हिज मिशन. सो तितले सांगून हांव कन्क्लूड करता. हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय. श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण. हरि बोल. हरे कृष्णा. थँक यू सो मच नंदिनी कमला माताजी. आमकां इतले चंद कोनो गुरु महाराजाले विषय सांगील खातीर खूप खूप धन्यवाद. मुखारसून आमी एक रियलायझेशन शूर करूया. आमगेल वरिष्ठ वैष्णव मुखारसून येवन एक 3 मिनिटाक आपल्या रियलायझेशन गुरु महाराजाल विशयांत सांगतली. प्रथम जावन हांव हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजीक आपयतास. प्रभुजी तुम्ही माइक आणि व्हिडिओ ऑन करून आपल्याला रियलायझेशन सांगू येता. हरे कृष्ण.
Hare Krishna. Sorry, Naikatma Samaji. Okay. Why, Prabhuji, clear. Shri Guru, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Sri Sri Nidai Gaur Prabhu ki Jai. Gaur Premante Hari Hari Bol. Ye nimisha maka ati dhanya निमिषम दिसता इथे म्हणाले मका एका अति पवित्र निर्मल महात्मा परमात्मा का रियलाइज केलेलो साक्षात्कार केलेलो परमात्मा तागे निर्देश परिपालन आचरण करतालो आमगेले श्रेष्ठ गुरु हिस होलिनेस जयपताक स्वामी महाराज तांगेले विचार करचे महिम संचय तक कितर आशिले एक 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 हेज्जो स्टेप्स मुखारी दवरचे ताजे फल कसले कोडान कोडी अश्वमेध यत्न केलेले फलाक तुल्य म्हणून आमगेले शास्त्र संगीलस शास्त्रान संगीलस ते निमित्त हे महापवित्र कार्याक आमंत्रण केले अंक रेवती प्रिया माताजी आणि आमगेले Captain, leader, His Grace Muralidharan Charan Das Prabhu, Anka Hava Abhivadana Dhanyavad Karta. Jayapataka Swami Kona Sadharana ka Manishu Bilkul nahi. Kalva. He is a complete pure devotee of Krishna, having 26 qualities of a pure devotee. Kalva. Therefore, Jayapataka आमगेले प्रभुपादरा श्रीला प्रभुपादरा 1971 मार्च अंतु एक असेंब्ली एक सभेंतु हंग मायापुर तंतु आमगे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आणि ಸ್ವಲ್ಪ MPs फरायशिली तंगलागी संगले प्रभुपादराना रिक्वेस्ट केले ये चल्लाक मळरी जयपताक स्वामी तुम्ही Indian citizenship देऊ का Indian पौरत्व देऊ का कशाला का निमगे तनी प्रभुपाद संगले प्रभुपाद स्वामी संगले ये चल्लो साधारण मनुष्य नहीं यो गौरांग प्रभुले ओरिजिनल नित्य पार्षदत कळवा सकळांक अद्भुत जिल्ले तजे अद्भुत जासले का कार्य संगले यो मायापुरांतो 10,000 शिष्यांक स्वीकार कोरनो बंगाली भाषांतु गौरांग प्रभुले मेसेज संदेश दौत्य मिशन कळवा प्रचार करतलो जे आमक तुमका सगळ्यांक होतस ये भविष्यवाणी कितुले सार्थक जाल्ले सफल जाल्ले सत्य जाल्ले कळवा आमक सगळ्यांक होतस मिगले अनुभव सांगतावा 2001 ನಂತೂ ಮಾಯಾಪುರ ಹೋಗೆಲ್ಲವ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ ಭಕ್ತಾಂಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶಿವಾನಂದ ಪುತ್ರದಾಸ್ ತನಿ ತಮ್ಮಕ್ಕ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ केले ತಂಗಲ ತ್ರಿದಂಡಸ್ನವ ತೇಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಶಿ ದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ केले ಕಲ್ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ केले ತಜ್ಜ ಪಗಲ ಪಳೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಜ ಲೈಟ್ ಲೇಜೆ 4-5 ಮೈನ್ ನಂತರಿ 2002 अंतु जानेवारी इंतो म्हाका तांणी दीक्षा दिले कोयंबतूराक कळवा दीक्षा दितना दिवचे फुडें म्हाका एक टस्ट आशिल्ले टस्ट सगळ्यांक तुमकां गोत्तशें बरो कळवा त्या टस्टांत एक प्रश्न आयले ते प्रश्न कशें म्हळ्यार जयपताक स्वामीक मात तुमी स्पिरिच्युअल मास्टर जे हांव न्हू चूज करूंक सिलेक्ट करूंक कारण कशें म्हाका तो कसं ताका समज कसं जवाब दिवका म्हणून आशिल्लें एक कन्फ्युजन आयलें म्हाका दिसलें फस्ट कसं दिसलें म्हळ्यार जयपताक स्वामी गट्टी मुट्टी म्हळ्यार इज सो हँडसम लॉंग स्टाउट घोरोवची अट्रॅक्टिव्ह एक आचार्य येता एक युवा आचार्य एक फॉरेन गुरु एक प्रेस्टिजियस अमेरिकन गुरु तशी म्हाका दिसलें ते बरो येवाय म्हणून तशी बरोवं नाका म्हणून अशें म्हाका हें आयलें
मागीर म्हाका आलोचना येयल्या का भगवद्गीतेचे श्लोक चारी अध्याय तो 34th श्लोक तद्विद्धि प्रतिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिन्ति चेतन ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना ज्ञानी आणि तत्वदर्शी ते बरयलें मागीर कसं गेलें म्हळ्यार आमगे शिक्षा गुरू वळी सर्वेश्वर प्रभू कोयंबतूर इस्कॉनाचे प्रेसिडेंट आता भक्ती विनोद स्वामी महाराज संन्यास दीक्षा घेवन आसत मागीर नंदपुत्र दास सेक्रेटरी आशिल्लो तशें सुमार भक्तांनी जयपताका स्वामी का गुरू जावन स्वीकार केले तशीच हांवें स्वीकार केले म्हणून तशी बरयलें कळ्ळें तशी हांवें बरयलें मागीर कसं गेलें मुखामुख एक फेस टू फेस इंटरव्यू दिलें कळ्ळें तातूंत मागीर सांगून जात्याराचेर सांगलें म्हाका तुवें गौरांग प्रभूले मेसेज प्रचार करता जायतना मागीर दीक्षा दितना जपमाले प्रश्न येयले जपमाला हांव घेवन दिल्ले जपमाला तुळशी माला आशिल्लें ते तांणी पळोवन सांगलें दिस इज नॉट सुटेबल फॉर यू कळ्ळें दिस इज नॉट सुटेबल फॉर यू म्हूण सांगून तांगेले असिस्टंट सांगलें नीम बीट्स माळो हाडी दिगच थोडो जाव का लागील जाव म्हण सांग कळ्ळें दिगच तांणी हाडलें तें नीम इतली नीम आयले आनी गौरांग प्रभूले 5 जातात तांणी नीम शिवाय यूज करचे ना म्हणून मागीर कळ्ळें आत्ता न्ही तावळ न्ही आत्ता कळ्ळें मागीर सुमार काळ नंतर कळ्ळें तशें म्हाका तें येस तांणी दिलें तें माळोच न्हू तांणी आनी म्हगेले शिक्षा गुरून तांणी सांगलें पळय तुवें माळो तसले रिपेर करचे शिवाय चेंज करूं नजे म्हण गुरू महाराजान दिलें तुका आतां दिलें माळ आतां ते म्हणजे ते हांव तें स्वीकार केलें तांणी ते पत्नी बायलेन सांगलें वय शी करूं नजे ते रिपेर करून दिवं हांव रिपेर करून दिता तुमकां कळ्ळें गेलें त्यावेळी तशी ते माळोच न्हू आत्ताय हांव ते यूज करता 20 वर्स जाले कळ्ळें ते माळो दिगस कळ्ळें ते माळो आत्तां यूज करता जयपाताका स्वामी म्हाका दिलेला हरी हरी बोल हरे कृष्ण मागीर कसं जालें तशें माळ दिलें ताचे नंतरी मागीर तांगेले बहुमूल्य संभव जालेलें बायोग्राफी म्हाका हांव आयकल्लो आसा तांगेले जिवितांतूं पले तरांचे दुख्ख संभव जाल्ले पळय ट्रेईंग सिच्युएशन तांकां आयिल्लें आसा तुमकां सगळ्यांक तसं माताजीन परत सांगिल्लें आसा तें कळ्ळें तांकां स्ट्रोक येयले मागीर तांकां ऑपरेशन सुमार मस्त तरांचें ऑपरेशन केल्लें ट्रान्सप्लांटेशन जाल्लें मागीर कोरोना अटॅक येयले तशी पुराय तांगेले आरोग्याक हानिकर जें आशिल्लें सुमार तरां आशिल्लें तांकां संभव जाल्लें इतली तशें जाल्लें म्हणून कितें आयकतलीं तशें ते गुरू महाराज तशी जाल्ली ते तांगेले कर्मा फल उरें न्ही प्रभू रामपूर सांगिल्लें आसा तुमी मिग्गेल कर्मा फल निमती प्रभू महाराज शिक्षण मिग्गेल कर्म फला निमती म्हाका हांव सफर येता दीस आमगे शिश्यांक गेले तांणी केलेले पाप कर्माचे तांणी सांगलें कर्म फल हांव अनुभव करता तशीची दिस इज एप्लिकेबल टू अवर गुरू महाराज ऑल्सो कळ्ळें शिश्यांक गेले फल तरांचे येस न्हू कर्मा फल तेच अनुभव करता तांगेले कर्मा फल न्ही कळ्ळें ते आमी समामान करपा जाल्लो हरे कृष्णा प्रभुजी करेक्ट सांगेल तुम्ही शिष्यांक गेले कर्मत गुरुक एफेक्ट जाता सो शिष्यान केन्नाय कसं करता की आलोचन कोण कोरका म्हळ्यार आमगेर एक रॉंग स्टेप गुरुक एफेक्ट जाता म्हणून ते केन्नाय आमी मनाकोन दिवपाक खूब खूब धन्यवाद तुमकां प्रभुजी आपणाले रियलायझेशन सांगूक तशें आमी आमगेले म्हळ्यार 2-3 सेकंड भितर हांव कन्क्लूड करता माताजी आमी हे सांगलें म्हळ्यार ही सईस म्हळ्यार ट्रायिंग सिच्युएशन तुम्हाला आयलें ही सईस नेवर गिव अप नेवर गिव अप म्हणून ही वॉक्स इट ऑन तांणी सांगिल्ले प्रकार करताची आनी तांगेले म्हाका उपदेश कसो म्हळ्यार इज इन एवरीबडीज हार्ट ते निमती कळ्ळें म्हाका उपदेश दिल्लो आसा अमूल्य उपदेश कसो म्हळ्यार टॉलरेट ऑल प्रॉब्लम्स एनी डिफिकल्टीज अडवर्स सिच्युएशन कशी आमी टॉलरेट करता talking of Krishna, chanting and talking about Krishna, which Krishna is Krishna Kirtana. He brings good fortune to everybody. He is the victory flag of Sri Krishna.
तशें आमगेले आमी तांगेले उपदेश स्विकार कोरनो मुखार आमगेले जिवीत धन्य करता म्हणून हांव मागता. हे जावन आमकां तांकां दिवचें आशिल्लें अमूल्य आदरांजली अभिवादन. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी, खूप खूप धन्यवाद तुमका. मथुरा माताजी, तुम मुखार सोनेवन आपणाल रियलायझेशन सांगता की. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा नमो माताजी. विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठावते श्रीमते जयपताक स्वामी नामे नमः आचार्य पदाय हिताय पदाय गौरकतदावनगर ग्रामतन वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे गुरुदेव, तू कृपा निधान, पतितोद्धारक, करुणा सिंधु, दीनबंधु, सहनामूर्ती, तुगे चरण कमलाक म्हाका मस्त दुःख आसा. हे पती जालेले शिष्याल तुगले कोटी कोटी नमस्कार. हांव एक पती जावन आशिल्ली अहंकारू, दर्पू, कोपू, दुराशे अशे अंतू हे माया संसारांतू हे किडा म्हणजे विल 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 ओद्दाडता आशिल्ली. तसलीक म्हाका तुगेल करुणा आणि तुगेले शिष्याल करुणा निमित्त आज हांव थोडेच एक लव मात्र देवाल बग्गे आणि एक भागवत पुराणा बग्गे की भगवद्गीता बग्गे की वैष्णवोत्तर तांगे बग्गे की हाजी हांव थोडेच म्हाका विषय तुमगेल करुणा निमित्त मात मिळे. तू कृपा सिंधू गुरु महाराज, हांव तुगेल शिष्य म्हणून सांगच्याक म्हाका तितलें धैर्य ना. म्हाका सांगच्याक लज्जी करता आसा. जाल्यार हांव गर्वान सांगता तुमगेल गुरु म्हणून. भगवद्गीता सांगला यद्यदाचरति श्रेष्ठ ततदेव तुरजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. म्हळ्यार महापुरुष तांगेल आचरण करताची आमचं सामान्य जन तुमकां पळोवन आमी अनुसरण करताची संपूर्ण पूर्ण विश्वाचे अनुसरण करता. तशेंच तुगेल आचरण पळोवन मिगेल हांव कसो लोप दोष आसपळे ते हांव चेंज करूंक केन्नाय प्रयत्न करता आसा. हांव एक इन्सिडेंट हांव आयकलेले सांगता. एक पंता बेंगळुरांत वता आसतना वाटेर वता आसतना इटिगे लॉरी लोड जाता आसता. तुमकां वचचा लेट जाता तेन्ना तुमी कशें केलें धडा धडा देंवन त्या इटिगेच्या ते इटिगा लोड करूंक हेल्प केलें. ते पळोवन कारार आशिल्ले पुरो विंग डिपोटीसान वग्गी लोड करून त्या लॉरी वग्गी वचची तशी करून केलें. म्हळ्यार तुमी कांय ताका सोनी हें करनी. तेन्ना म्हाका हें दिसलें हांवय तशी करता. आमगेल घर कडेन कसो चेडवान तांणी हांगा ते उडयला म्हाका खूब येत आशिल्लो. तेन्ना दिसलें गुरू महाराजान रोडार आशिल्ल्या इटिगे दवरून ताका हेल्प केलें की हांव मिगेल घर कडेन हांव करता न्हय म्हणून हांव मिगेल बिहेवियर चेंज केलें. गुरु महाराज, तू कितले तुका काय नाही आसल्यार ते ऑनलायनान तू दर्शन ते भक्ताल वयरी कितले तुका करुणा कितले प्रीती तुगेल आरोग्य लेख करनाशी. रात्री 10, 11, 12 घंटे जाल्यार सकाळांक तू दर्शन दिता. हांव लेखतशिल्ले इव मिगेले आरोग्य समना म्हणून हांवाची सम भक्ती सेवा उठायना करना आशिल्ले. तेन्ना दिसलें म्हाका गुरु महाराज इतके करता की हांव अशी करची म्हणून म्हाका हांव मिगेले हॅबिट हांव चेंज केले. हांवें आयकलेलें गुरु महाराज कसो म्हळ्यार एक पंता एक चेन्नई भक्तो एक 150 जनां घेवन हांगा गंगासागरा वता. गंगासागरा देखून रिटर्न येतना ते बोट हलता 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 झुलता आसता. तेन्ना सकट जन नरसिंहा प्रार्थना करताची, हरे कृष्ण महामंत्र प्रार्थना करताची. ते वारे टाइड्स लो टाइड्स की हाई टाइड्स जावन बोट बुडचार तशें आसतना तो कोण चेन्नई भक्तू 150 जनां घेवन येयलो. ताणें नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूते श्रीमते जयपताका स्वामी नामे नमः आचार्य पदाय निताय कृपपदाय गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारी म्हणून ते तुगेल प्रणाम मंत्र जप केले की जप म्हणटा की तू कसं नाही गुरु महाराज जाल्यार जप करता. म्हाका ताणें तर राखू का मिगेल मर्यादा ताणें गुरु महाराजान राखू का. हे 150 जनाक
हांवें हाडलें हांकां तांकां सेफ उरता तशी गुरू महाराजानाची कोरका म्हणून ताणें तितले जप केले की गुरू महाराज सोडतू नमगेला सोडना गुरू महाराजान ते बोट ते पूरे शांत जावन समुद्रा शांत जावन ते बोट सेफली ते जे तीरार येवच्याक हे केलं तसल गुरू महाराज आमगेलो म्हणटना आम्ही कशी गुरू महाराज शिष्य म्हणटना आम्ही गुरू महाराज इतले एक रेवे तितले गुण आमकां येवन आम्ही गुरु ऋण कशी पावयत गुरू महाराजा प्रीती कशी करता खुश कशी करता म्हणून आलोचन करता एक बुक डिस्क्रिप्शन करचे एक आमगे साधना करेक्ट करचे एक आमकां जाल तितले कोणाक प्रचार करून पळोवचे हे करची शक्ती दी म्हणून गुरू महाराज तुगेला प्रार्थना करता हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी खूप खूप धन्यवाद हृदयांतले ते आईले तुम्ही सांगिले भारी सगळ्याक खुश झाली हरे कृष्णा माताजी मुरलीधर प्रभू ऑलमोस्ट टाइम जाला 8:20 आम्ही एक 10 मिनिट्स एक्स्ट्रा घेवेत की और माताजी बाकी जण जावक जाल्यार मागीर जाल्यार करूया आता जावक म्हणे रशप करका म्हणना कंटिन्यू करूया जाल्यार मागीर कंटिन्यू बाकी मस्त लिस्ट आस म्हणजे आफ्टर द सेशन करूया ना प्रभुजी मस्त लिस्ट ना बिकॉज आय थिंक बलराम देश डेवोटीज लॉग आउट कोरका पडतले त्यानंतर तांगेल विंगड प्रोग्राम आसा सो इफ यू प्लीज गिव परमिशन तांक प्रायोरिटी दियास माताजी ओके उत्तम नरसिंह प्रभु तुम्ही आपल्याला रियलायझेशन सांगता की ब्रीफ जाऊन तुम्ही दुसऱ्या कोणा दिवचे दिवेत हांवकडे जॉइन करेल इट्स ओके प्रभुजी वी जस्ट हैव 4 मेंबर्स so I think we will do it now श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 73rd व्यास पूजा महामहोत्सव दिवस देवालय प्रार्थना करता नमगेल गुरु महाराज चांग आरोग्य भाग्य देव का हेल्थेस्ट लॉन्ग लाइफ देव का तसले म्हळ्यार ह्या प्लॅनेटाक तांगेल तसले वर्शिपेबल आचार्य देवालय क्लोजेस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव जावन आमतसले फॉलन सोलाक उद्धार करचेकोस्कर तांणी म्हाका दिसता तांकां पुराण म्हणे कंपॅरिजन केलेलें आसा बट म्हाका वर्ग दिसता हांणी एक नारद मुनील वर्ग एक पास्टली एक हे दावनाशेक पुरो म्हळ्यार तांणी इवन 1980s त्या समयांत पुरा आमगेले हे मरुभूमीक येवन आमतसल्याक उद्धार करचे कितले पुरा प्रयत्न केलेले आसा वर्साक 2-2 3-3 वेळा येता आशिल्ले आमी शाको ते हे म्हणून रडता बसता आशिल्ले बट तांणी कसलेंय एक आलोचन करनाची 2-3 दिवस भितर येवचे पॅक करचे एक कीर्तन वायब्रंट कीर्तन प्रत्येकाक इन्वॉल्व करचे ब्लेस करचे म्हाका दिसता तांगेल तसले महान वैष्णवाले आमगेले हे प्लॅनेटाक आवश्यकता आसता ताजे घोस्कर देवान तांकां खंयचेय नमुने चॅलेंज आले कसले म्हळ्यार तांगेले एक फोकस म्हळ्यार इतले बॉडीले कंडिशन डिस्टर्बन्स आसले वरके तांणी तांगेले गुरू इन्स्ट्रक्शन तांणी सदौड घासकोन घेवन ते फुलफिल करचे घोस्कर तांणी तांगेले जीवन म्हणजे कंप्लीट तांणी हे केलेलें आसा ताजे घोस्कर म्हाका दिसता तसले महान वैष्णव वर्शिपेबल आचार्य म्हणत तांगेले गुणगान करचे म्हागेले कसले एक क्वालिटी ना बट हाका सांगता की हाका उदाहरण दिता की आमी सूर्या याद्राक एक कॅन्डल धरले वरीची तांणी एक ओशन ऑफ मर्सी आमकां तांतूं एक ड्रॉप वरकेची तांगेले गुणगान करचे साध्य ना बट एक कसं म्हळ्यार तांणी आमकां दाखोवन दिलेलें आसा की मनुष्य जन्म म्हणजे कितले एक इम्पॉर्टंट आसा आनी हे एक मिनीट वरकेची वेस्ट जाल्यार आमकां कितलो व्हडले लॉस म्हणचे तांणी दाखोवन दिलेलें आसा तांगेले देहाक खंयचे न्हू आनी चॅलेंज पुरायले तांणी त्या पुरो विसरून घेवन तांकां कसलेची दुख्ख नासलें बरें इवन ते एक्सप्लेन करचें साध्य ना इवन तांणी ऑपरेशन जावन ICU दुखून भायर येताना तांणी सांगता खंय म्हळ्यार ते AC फुल्ल आसता तांणी दुसऱ्याक खुशी करचे घोस्कर तांगेले दुख्ख विसरून घेवन म्हळ्यार इंटेन्सिव्ह केअर युनिट म्हणचे बदल तांणी दुसऱ्याक सांगून हसता खंय इट इज नॉट इंटेन्सिव्ह केअर युनिट दिस इज इंटेन्सिव्ह कोल्ड युनिट म्हळ्यार दुसऱ्यान हसता हसता तांगेले दुख्ख तांणी विसरून वचका म्हणचे आनी गेले कडेन तांणी प्रीच करता आशिल्ले प्रती एकल्याक डॉक्टर असो नर्स असो कोण्या तांगेले सेवा येताले फर्स्ट तांणी म्हणटा खंय तुमी फर्स्ट जप करका म्हणचे म्हळ्यार तांगेले एक कॉन्शियसनेस कितलो प्युअर आसा म्हूण कळटा आनी 26 क्वालिटीज आमी कंप्लीट
इवन शिक्षाष्टमांतू कशी सांगता आसा ती चैतन्य महाप्रभू ते पूर्ण गुण आमी तांगेलांतू पळयत. एक एक उदाहरण दिवचे गेल्यार एकाड आमी आयकल्ले तांगे लिला एक दिवस तांणी कितें की दूर व्हील चॅरारी तांणी येता आसता ते त्या वेळाक ಕೆಲವು ಡಿವೋಟಿ तांगेले ಒಟ್ಟು येता ती तांगेले ಒಟ್ಟು येवन गुरु महाराज आमी अशी इंट्रोडक्शन आनी करता ती त्या वेळार एकली भारी यंग आशिल्ली डिवोटी तांणी कोणकी म्हणली खंय गुरु महाराज कॅन्सर आयला एक्चुअली म्हणून गुरु महाराज भारी थंयच एक म्हणून तांकां दुख्ख जाल्लें खंय इतली यंग एज आयली म्हणून तलेरीची तिका कंप्लीट प्रीच करून कॉन्फिडन्स दिवन तांणी व्हीलचॅरार आसा ती तांणी ते पळय न्ही बट हुरगूर येता आसा थंय तांगे सेक्रेटरी स्वता आसा ते गुरु महाराज कसले अशें करता आसा आमकां टायम जाल्ले अन्य कडोस का ते प्रिचींग प्रोग्राम आसा म्हूण स्वता आसा थंय तांणी सेक्रेटरी म्हळ्यार तांकां रेस्पॉन्सिबिलिटी आसना गुरु महाराज वापास स्वल्प दूर चमकून वापास थंय राबून वापास तिगेले उरलेली खंय अशी 3-4 वेळा केले नंतर तांणी तांगेले कार्यालय आयले खंय कार्यालय आयले पळय त्या सेक्रेटरी निमगेले खंय गुरु महाराज कशें तुमी अशें केलें म्हणून गुरु महाराज म्हणलें खंय पळय ती कॅन्सर पेशंट तिका चमकून येवचें भारी दुख्ख जाता आशिल्लें म्हाका ते अर्थ जालो ताका हांव राबून तिका स्वल्प तिगे कंडिशन चांग जावं म्हूण तिगेले घुस्कर हांव तशें करता आशिल्लो म्हणून म्हळ्यार आमी गुरु महाराज अर्थ कोण घेवचे साध्य ना म्हणचें हें पुरा कितले कंपॅशनेट तांकां तेजे प्रकार एक दिवस कोणाल की तांगेले शिश्यान कशें गलाट केलो म्हणून पोलीस स्टेशनाक गेलीं खंय पोलीस स्टेशनाक वतना सीदा वचून गुरु महाराजान त्या पोलिसा पाययार पळयलें खंय मिगेल शिश्याल कसले चूक आसले रे तांकां माफ करता म्हणून इमिडिएटली त्या पोलिसान कस्सा नासले रे त्या गुरु महाराज तस्सल म्हळ्यार एक तांगेले आशिल्ले ते गुण पुरा पळयले रे आमी तांगेले मुखार कस्सले न्हय ताजे निमित्त ह्या पॅन्डेमिका वरकेची इतले कंडिशनांतून ताणें आमकां कशी हेल्प केला कशी गायड केला म्हळ्यार आमी पुरायजन रडता बशिल्ले कोरोना म्हणून बट तांणी आमकां गायड करून दाखयलें आमकां दाखोवन दिलें आमी कशी इवन झूम क्लास घेवन तशें करून कशी फुडें किंत चांग भितर आमी प्रिचींग करूं येता म्हणचें तांणी दाखोवन दिल्लें आसा तशें हांगेले बगे उलोवचें अनलिमिटेड असो तुमी दिल्लेले समय हांव कसनकी एक 2 उतरां तांगेले गुणगान करचें प्रयत्न केल्लो आसा गुरु महाराज चरणा कमलाक हांव प्रार्थना करता हांगेले पुरा भागवत सत्संगाचे मेंबराक पुरा जाणांक चांग एक भक्ती मुखार येत तशी पुरा जाणांक चांग प्रीच करत तशी आशीर्वाद करता म्हणून तांगेले चरणाक सादर कोटी प्रणाम करून हांगा मुक्ताय करता ओम तत्सत ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु शिल प्रभुपाद की जय शिल गुरुदेव की जय हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी भारी चंद सांगले तुम्ही हरे कृष्णा रविपती दामोदर प्रभू तुम्ही आपल्या रियलायझेशन सांगता की हरे कृष्णा माताजी थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा Miguel Konkani he is not up to mark Not an issue, Prabhuji. yeah I will first apologize if I do any mistake in Konkani नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने नमः आचार्य पदाय निताय कृपा पदाय गौर कथा दामदाय नगर क्रांतारिणे हैप्पी 73rd व्यास पूजा to my dear Guru Maharaj His Holiness Jayapataka Guru Maharaj की जय actually मस्त preachers and मस्त points cover केला तर normally when तुम्ही last येतात तर chance म्हणते कम असतात पर आमगे गुरु महाराजान इतले म्हळ्यार क्वालिटीज आसा की देर इज ऑलवेज सो मच स्कोप टू टेल मोर एंड मोर तर फर्स्ट म्हळ्यार हांव आय विल थँक माय गुरु महाराज की म्हाका तांणी तांगेल शिष्य केला आणि आय एम व्हेरी थँकफुल टू हिम की ते आमकां ऑलवेज ते गायड करता ती आमगेल केअर करता ती मुखार जे आगेचे डिवोटीजान सांगलेलें की 26 क्वालिटीज of Vaishnavas are there and how tantu two qualities which I feel is very important. I want to highlight that. First malar he is like walking on the planet. You can visualize that he is walking on the planet. He is always walking. He recently तांका पॅरालिटिक अटॅक आयला तांकां 2 टाइम कोरोना आयले तांगे लिवर ट्रान्सप्लांट तांकां इतले हेल्थ इश्यूज आसा but still he came to Dubai तर म्हाका सांगलेलें की why he came to Dubai दुबईन ते एक दुबई एक्सपो चलता आशिल्लें आमगेल यात्रा हांगाचे जे लीडर आसात श्री वल्लभ प्रभू तर थंय सक्कड लोकांले थंय दुबईन तू all countries have come there so he wanted to go there and see how their expo is conducted so that he can think
आम्ही अशी कशी हाई बिग प्रोग्राम्स करत मग थंय दखून ही वेंट टू अमेरिका गेले अमेरिका दखून थंय इतलं कष्ट म्हळ्यार तांगेल जे सेवा त्यांनी सांगतात की तांक इतले मेडिकल कंडिशन असत तर सुद्धा तांक ना म्हणून त्यांनी अमेरिका गेली तर हातूंत दखून 2 क्वालिटीज आय वॉन्ट टू हायलाइट. फर्स्ट इज हिज इंटेन्स डिझायर टू प्रीच म्हळ्यार तांगेल इतले डिझायर असं प्रीच करच्याक कोरोनान तू सक्कड जन बंद केले पर गुरु महाराजांनी फेसबुका थ्रू झूम थ्रू कंटिन्युअस डेली लेक्चर आणि हांव केन्ना केन्ना म्हाका चिके आजार आयले रे हांव थिंक करता अरे 2-3 दिवस आमी चिके रेस्ट करूया पर गुरु महाराजांनी इट वॉज अनबिलिव्हेबल. ही वॉज ऑन बेड खंय असल्यार ही यूज टू प्रीच तर तांगेल तांतू दखून कसन मेसेज आशिल्लें की प्रीच करल्यार आय वॉन्ट टू प्रीच द मेसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु मेसेज कसं नाम रुची वैष्णव सेवा अँड जीवदया म्हणजे दॅट इज द जीवदया क्वालिटी म्हळ्यार लोक हांकां कनेक्ट करता तर हिज प्रीचिंग क्वालिटीज आर सो इंटेन्स इट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर म्हळ्यार म्हाका. आणि सेकंड इज हिज डिवोटी केअर म्हळ्यार आजकाल आम्ही मस्त जण डिवोटी केअर अशी म्हणतात पण डिवोटी केअर रियली म्हळ्यार भक्तांतू वेन एवरीथिंग इज गुड इज व्हेरी गुड बट वेन देर इज समथिंग प्रॉब्लम वेदर यू आर टेकिंग केअर ऑफ दॅट डिवोटी तर हे तांगेल म्हळ्यार तांणी ही ऑलवेज कंटेम्प्लेटिंग तांणी मस्त वेळा आमगेल जी यात्रा लिडरांक सांगला की वी शुड हॅव अ डिवोटी केअर प्रोग्राम अ व्हेरी व्हेरी सॉलिड प्रोग्राम. आता लास्ट वीकान तू he has finally confirmed that there will be a devotee care program and these 2 points are very highly qualities. And last 2 minutes mataji hav geta because I want to share this point. Once in Facebook lecture question answers असता तर question answer अंतू एक devotee गुरु महाराजाक निमगिले की गुरु महाराज what is the reason that lot of people from India went to USA but many were not successful, but Srila Prabhupada was successful. But what was the reason that Srila Prabhupada was successful? He could made 108 temples. Why he was successful? Tar Guru Maharajan sangle, I heard it from Srila Prabhupada. There were only one major reason. I followed the instructions of my Guru Maharaj. म्हणजे प्रभुपादाल गुरु महाराजाल इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपादान फॉलो केले. आणि नेक्स्ट पॉइंट सांगले विथ इन्स्ट्रक्शन्स यू विल गेट एम्पावरमेंट म्हणजे गुरु इन्स्ट्रक्शन दिल न्हय तर तांकेल इन्स्ट्रक्शनाक यू विल गेट एम्पावरमेंट. तर आमकां केन्ना केन्ना आय यूज टू फियर म्हणजे म्हणतात न्हय हांव आय कॅनॉट टॉक टू एनीबडी पर म्हाका मागीर हांव लेखलें हांव इफ आय डोंट टॉक हाऊ विल आय प्रीच. तर गुरु महाराजाले इन्स्ट्रक्शन सिरियसली घेतले आम्ही हांगा प्रचार करता ती गुरु महाराजांनी आम्ही जे तांणी सांगला आम्ही ताका कोशिश करता ती. आणि लास्ट पॉइंट इज व्यास पूजा इज द टाइम वेर वी कॅन गेट गुरु महाराज इन्स्ट्रक्शन. आमकां तर वापू आम्ही करचे जायना डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन आमकां मेळना तर तांणी जे क्लास आशिल्ले 12th of April 2022 he has given some 4-5 instructions. I want to tell that and I want to conclude. त्यांनी 5 इन्स्ट्रक्शन दिलेले. फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन त्यांनी सांगलेले की चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू जे मेसेज असं you all the devotees who are initiated aspiring or who are taken center should preach all over the world. That was the first point he told. Second point he told that all the important projects TOP म्हणजे जे बडो मंदिर म्हणतात ते मायापुरांतू all should contribute and try to complete that project so people from all over the world can come to Mayapur and see the Navadip Parikrama and everything. Third thing was that he had told that you be anywhere. म्हणजे त्यांनी बेंगॉलीन ते सांगला की ग्रहे थाको बने थाको हरि नाम बोले थाको. माने you be in grahasth, you be brahmachari, you be anywhere, but you take Hare Krishna name and try to preach. तर हे 3 मेसेज दिलेले आणि ताजी मागरी
नवदीप परिक्रमाचे 1984 अंतू स्टार्ट केलेले with very few devotees. And Guru Maharaj today, that Prabhupada given him the kingdom of God and he told him to develop. So that kingdom of God, Navdeep, is today, there are 20,000, means Corona kam jalene, but the vision is 20,000 and Bhakti Purushottam Maharaj wants to make it 1 lakh. So, and the last 2 point, if anybody wants to connect with Guru Maharaj has a JPS app. You can join that app and you can be in touch with him 24 hours. Miguel app asa tangel message I always receive his message, and if you have any questions you can personally write to him and he replies. How दोन वेळा question nimgilene and he had replied. So with this I would thank Murlidhar Charan Prabhuji and Revati Mataji for giving me an opportunity, because I am really unqualified to glorify such a Mahan devotee. But as a Shishya, we have to, tell, and so that all the participants can take the advantage. And if any mistake from my side, please excuse me. Hare Krishna. Hari Bol. हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद तुमका. राधा कृष्ण प्रभू येतावे. राधा कृष्ण प्रभू येऊन आपल्याला रिअलायझेशन सांगू येतो ब्रीफ जाऊन. कृष्ण माताजी, थैंक यू माताजी. ओम तस्मै श्री गुरु नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक नमो आचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायिनी गौरगता ग्रामताय नगर ग्रामतन. हरे कृष्ण माताजी, इतले टू वरिष्ठ भक्तांक सांगती काय म्हाका एक अपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याका तुमका आणि मुरलीचरण प्रभूका मस्त मस्त आभार. टाइम शॉर्ट असा व्हेरी क्विकली सांगता. म्हागेकडे सुमार इतलं पर्सनल रियलायझेशन आसा एक 10 वर्षांत गुरु महाराजा केन मेळ्ळो तेन्ना मला पर्सनली केन मेळ्ळो तेन्ना एक स्मॉल रियलायझेशन आसा जाल्यार तातूंतल्यान एक सांगच्याक इच्छा करता. हे वर्षांत मुरलीचरण प्रभूले मस्त आभार सांगता की तांगेले दयेन आमकां गौर पौर्णिमा दिवस रात्रीक गुरु महाराजाला दर्शन जाले. इट इज अनएक्सपेक्टेड and because of प्रभूले एक प्रभू कॉन्टॅक्ट केले, प्रभूल इंस्ट्रक्शन तांगेले दर्शन जाले. प्लस लास्ट वीक परत व्यास पूजा हांगा महोत्सव केले दुबईंत. रवी मल्ल्या प्रभूंनी सांगले तातूंत आमकां पार्ट फुल डे ते बाल संकीर्तन आणि महाराजाले दर्शन जाले. महाराजान पार्टिसिपेट केले बाल भितर कीर्तनेंत, प्लस लेक्चर दिले आणि एक कीर्तनी सांगले. सो हे ಒಟ್ಟು सौभाग्य हांगा दुबईत असल्याका मेळ्ळे आमकां हे वर्ष. आणि हे तांगे लायफान सेकंड टाइम गौर पौर्णिमाक तांणी नवदीप सोडून भायर असले. सो अनेक एक्सपिरियन्स अनेक भक्त लोकांले दर्शन जाले. म्हळ्यार खंय आमी खंयची यात्रा गेले तांचे ಒಟ್ಟು लीडर लोक आयले, ಒಟ್ಟು लोकांक दर्शन आणि आशीर्वाद जाले. सो मस्त प्रफुल्लित जाले हे गुरु महाराज जाले हे पयची विजिट अंत. सो क्विकली सांगता म्हळ्यार 2010 ಒಟ್ಟು आमी इस्कॉन टेम्पल वच्चा लागले. मस्त डिवोटीज सांगती काय एस्परंट घे म्हणून सांगून आमी वचून लायनांत रावले. एस्परंट घेतले. एस्परंट घेतना अंडरस्टँड जालें ना की इट इज ऑल कृष्णाज प्लॅन म्हणून. कित्याक की म्हळ्यार एस्पिरेशन म्हळ्यार एक राऊंड करचे, बाकी आमी एवरीडे कशी रुटीन आसा तशी कंटिन्यू करता म्हणून इट्स ओके म्हणून. तर नंतर हगूर टेम्पल वचून महाराजाला एक क्वालिटी आता लोकांना सांगले 26 क्वालिटी प्रत्येकल्यान एक्सपिरियन्स केला आहे. सो महाराजाले पास्ट टाइम आणि क्वालिटी ऐकता फेथ वाढते गेले. तशी एक 2-3 वर्षांना घेवका म्हण मस्त म्हाका आनी रसमाईक घेवका म्हण इनिशिएशन घेवका, एटलीस्ट शेल्टर पण घेवका म्हण मस्त इच्छा. जाल्यार म्हाका जॉब अशी असले की म्हळ्यार सुमार कडेन ट्रॅव्हल करचे पडटाले, म्हाका अब्रॉड वचचे पडटाले. स्पेशली मिडल ईस्ट गल्फांत ओके, बट वेस्टर्न कंट्रीज वता व्हेरी डिफिकल्ट म्हळ्यार फॉलो करचे. तर नंतर सुमार कडे शिफ्ट जाले आमगेले. नंतर एक शिक्षक म्हणून म्हाका म्हळ्यार की खंयची वे आमी हे हँडल करीत म्हणून सांगू ना. 2015 केन्ना हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज आयले तेन्ना तांणी म्हळ्यार हे पास्ट टाइम ऐकिल्ले मस्त लोकांच्या तोंडाच्यान. केन्ना हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी तोंडाच्यान ऐकिल्ले की प्रभुपादान अशें सांगले की हे हो हाणी पार्षद चैतन्य महाप्रभू पार्षद आणि असले अपॉर्च्युनिटी तांगे हेल्थ बी समना आणि आम्ही हे मिस करणे घेवका म्हणून मस्त इंटेन्शनान मस्त प्रयत्न
कितले वेळा प्रयत्न केले तितले वेळा महाराज हांगा असताना आम्ही इंडियांत असले नाला म्हाका ट्रॅव्हल असले अशें म्हाका घेवचे आसना 2016 व्हेरी क्विकली हे एका पास्ट टाइम सांगून एंड करता 2016 केन्ना आमी मायापूर गेले डिवोटीज लोकां संगती गेले अशें साधू संघ कितली इम्पॉर्टंट म्हणून आनी म्हागेले शिक्षा गुरु हिज ग्रेस रामकृष्ण प्रभू हांगा गेले गुरुमाता सच्ची यशोदा माताजी आणि एक 50 डिवोटींक घेवन मायापूर आम्ही विजिट केले 2016 विजिट केले तेन्ना कित्याक म्हळ्यार हांव अबुधाबी रावतालो आनी माताजी शारजा रावताली सो तिका ती गोतना की हांव इनिशिएटेड न्ही म्हणून सो इनिशिएट केन्ना खंयचे दिवस आमी महाराज आमी मायापूर पावले आमकां गोतनाली महाराज येवचे आसा म्हणून प्रभून सांगले आयल्यार आयले महाराज म्हणून सो कित्याक की बेगीन इस्कॉनची बेगीन गोत असले म्हणून माताजीन म्हळें तूं राबून घे ना खंय हांव राबलो ते लोटस टेम्पलांत महाराजाले खंय निवास आसा तेजे बाजूनच्या सो थंयच्यान डिवोटी लोकांक कित्याक म्हळ्यार आमी पावते शांतीपुरून वचूं ना येते मस्त लेट जाले मागीर माताजीन म्हळें तूं हांगा राबूं ना ओट्टू डिवोटींक प्रसाद घेवच्याक धाड दी म्हणटा सो हांव राबल्लो राबच्याक पळयल्यार इधराच्यान एक कार आयले कारांत महाराज बसून आसले कोणी डिवोटी नासली कित्याक म्हळ्यार कोणाक एक्सपेक्टेड नासले महाराज केन्ना येवचे आसत म्हणून सो एक दंडवत मारले तितलेच केले सोडला आनी कसले केले ना रस्त्यार सो हे म्हाका लायफान फर्स्ट टाइम हांव अशी रस्त्यार नॉर्मल रस्त्यार दंडवत केले सो महाराजान पळयले आनी तितल्याक लोक आयले थंयच्यान आनी महाराजाक घेवन भितर गेले ते दीस रात्रीक महाराज इतले खुशी असले की मस्त दिवसानंतर तांणी मायापूर आयले सो त्या दिवसा तांगेले लेक्चर कशी की हॉल खचाखच भरले राधा माधव टेम्पल हॉल कितें आसा फुल्ल भरले पांय दवरचे जागो नासलो तातूंत भितर माताजी सांगता आमी 50 डिवोटीज तातूंत मोस्ट ऑफ देम आर वॉन्टेड टू टेक एस्पिरंट म्हणून तांणी शारजाच्यान घेवन आयली तांकां तातूंत बेगीन आमकां गोत असले पण आमी सो आमी राबल्ली माताजीन म्हळें की लेक्चर ते दीस अशी की महाराज आले की खाली क्वेश्चन आन्सर सेशन खंयच्या लँग्वेजान तुम्ही विचारता त्या लँग्वेजान महाराज आन्सर करतात स्पॅनिश इंग्लिश त्यानंतर बंगाली अशी हातूंत महाराज आन्सर करतातले एक तास बंद चल्ले त्यानंतर महाराज इमिडिएटली तांगेले हाक गेले वच आसतना माताजी तांगेले सांगता आसले माताजीन म्हळें प्रभू तूं हांगा राब आनी फाटल्या डोरच्यान तूं यो आनी हांव आमी गुरू महाराजाचें दर्शन घेवया सो ओट्टू लोकांक बांदून घेवन हांव फाटल्या डोरा वचून राबलो हांव माताजीन बसयले आमकां आनी चमकून वतना माताजीन म्हळें की प्रभूजी केन्ना इनिशिएशन घेतलें तुमी माताजी इनिशिएशन आमी शेल्टरी घेतला इतले वर्षां जाली प्रभू मागल प्रभू सांगता इनिशिएशन घेतलं शेल्टर बी घेतलं हांवें तुमचें नथिंग डुईंग आज घेवचे शेल्टर तेन्ना ऑलरेडी एक प्रोसेस तांणी केल्ले जीबीसीन की तुमी सुमार इतले स्क्रिप्चर वाचका बुक बरोवका एग्जाम दिवपा इंटरव्यू शेल्टराक बी आसले जाल्यार माताजी हांव म्हळें कसले केलें ना ते वटू कसले गोतना आमी वयर वचा महाराज इतले मर्सीफुल आनी इतले हे की म्हळ्यार ते तांगेले ते रुमा भायर एक स्लॅब ते टेरिस रूम ते सो तातूंत ओड हॉल आसा खूब लोक बसयल्ले आमी लास्ट बसली म्हळ्यार इट इज नॉट पॉसिबल म्हळ्यार विदाउट एनीथिंग यू विल गेट शेल्टर इट इज नॉट पॉसिबल सो आमी फाटी बसले माताजीन वचून महाराज आयले सुमार वेळान माताजीन सांगले सुमार एक 10-10:30 जावच्या पुरो माताजीन सांगले अशें एक कपल आसा तांकां शेल्टर घेवका म्हणून कोण ताणी म्हणून फर्स्ट म्हाका नांव सांगलें हांव रियली हांव दोळ्यान दोळे घालून पळयला महाराजाक कितें फाटी बसलो महाराज म्हळें या मुखार या येवन आमकां ते दिसा आमगेली इच्छा कितलो आसा कृष्ण गुरू रुपान हे करता हाजे बद्दल कांय ना आनी महाराजाला सांगता म्हळ्यार कशी चैतन्य महाप्रभून सांगले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश महाराज गेले कडेन म्हळ्यार इतलें आयकलां की खंय कितले पडी तांकां ट्रान्सपरंट केले कितले पडी तांकां हॉस्पिटलायज जावचें पडलें गेले कडेन डिवोटीक गेले कडेन नर्सांक डॉक्टरांक कुठून तांणी डिवोटी केले म्हण आयकलां सो हे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याक थँक्यू महाराजी एक दोन मिनिट एक्स्ट्रा घेतल्याक एक्स्ट्रीमली सॉरी आनी थँक्यू प्रभूजी हरे कृष्ण ओम सुष्मिता माताजी एक 2 मिनिट उरलो का म्हणून निमून घेता सची सुष्मिता माताजी प्लीज हरे कृष्णा प्लीज मगेल नमस्कार ಒಟ್ಟು लोकांक गुरुल चरणांत आशीर्वाद घेतेर हांव 2 मिनिट घेता रियलायझेशन सांगच्याक गुरु महाराजाले ಒಟ್ಟು क्वालिटीज ಒಟ್ಟು लोकांक सांगले तर गुरु महाराज म्हळ्यार ट्रान्सडेंटल सो क्वालिटीज आमगेले मटेरियलायज दिसले नाल्यार बी मस्त टाइम अशी जाता की आमकां ताजे एक्सपिरियन्स जाता मागेले 1-2 स्मॉल एक्सपिरियन्स हांव सांगच्या चित्ता एक म्हळ्यार 2000
2012 in the year of 2012 Guru Maharaj hanga Middle East convention ashile Guru Maharaj hanga आईलेच बहरीनांत त्यांना गुरु महाराज वट्टू लोकांक प्रसाद दितात आणि ड्राय प्रसाद दितात गुरु महाराज त्यांना हांव वचून आम्ही वट्टू घेवच्या लागली हांव गुरु महाराज केन्ना आयल तेन्ना गुरु महाराज सेवेक आणि सेक्रेटरी सेवेक हांव ते दिवसभर उरता तेन्ना गुरु महाराजान म्हाका स्वीट दिली वट्टू लोक हांव रावला हांव बी ते प्रसाद घेवच्या रावला वट्टू लोकांक गुरु महाराजान स्वीट दिले म्हाका दिलना आय वॉज जस्ट वेटिंग सगळे लोकांक दिले आनी हांव विचार करचा लागला गुरु महाराजान म्हाका कित्याक दिलना म्हणून मागीर थोड्या वेळान गुरु महाराजान विचारले म्हाका डू यू हॅव ब्लड शुगर आणि हांव आय वॉज सो कॉन्फिडंट 3 महिन्या पयली वट्टू चेक करून म्हाका परफेक्ट आशिल्ले हांव गुरु महाराजाक सांगले महाराज बाय युअर मर्सी अँड कृष्णाज मर्सी आय एम फिट परत गुरु महाराजान विचारले सेकंड टाइम अगेन माय आन्सर वॉज द सेम गुरु महाराज तुमगेले न्ही कृष्णाल मर्सी हांव फायन आसा म्हण परत आनी 3-4 लोक प्रसाद दितेगीर परत विचारले डू यू हॅव ब्लड शुगर हांव म्हळे नो गुरु महाराज आय एम फायन म्हळ्यार बी तांणी तांगे सेक्रेटरी कडे टर्न करून सांगले ब्रिंग ग्रीन ऍपल आनी ग्रीन ऍपल हाडून तांणी म्हाका प्रसाद दिलो आनी काही म्हाका स्वीट दिल ना तांणी मागीर हांव भायर येता आसतना तांगे महावरा प्रभून म्हाका सांगले तांगे सेक्रेटरी माताजी गुरु महाराजान 3 पटी विचारले तुका प्लीज वचून चेक करी केन्ना गुरुज 3 पटी विचारता ते कित तरी अर्थ उरता तूं म्हणून मागीर सांचे वचून चेक केल्यार माय ब्लड शुगर वॉज 560 विदाउट एनी हे म्हळ्यार आमी डिवोटी केअर आता रविपती दामोदर प्रभून सांगले कसली केअर घेतात गुरु महाराज डिवोटीले म्हणून ते हांव विचार करचे लागले गुरु महाराजाक कितले डिसायपल आसाचे कितले डिसायपल बट आमकां एक पण दिसता की आम्ही कोण म्हण गुरु महाराजा गोतच की अशी डाऊट येता असले डाऊट मना सुद्धा येवचे ना अशी म्हाका त्या दिवस कळले आणि एक रियलायझेशन म्हळ्यार एक पंत म्हाका अशी नवीन आमगेली इनिशिएशन जाल्ली तेन्ना आणि गुरु महाराज स्ट्रोक जाले नंतर फर्स्ट टाइम आयल बहरीनांत तेन्ना म्हाका आमी वट्टू हांगा रेडी करताले तांगेर रावचे हे ते बाकी वट्टू तयारी करताली तेन्ना म्हाका दिसता आशिल्ले आमी इतली वट्टू करतात गुरु महाराजा आमी कोण म्हण गोतच की म्हण लायक अ सिंपल डाऊट आमी तांगे डिसायपल आमी अशे आमगेले मूर्खता ना ते तेन्ना त्या पटी गुरु महाराज आयल तेन्ना त्या वर्स मागीर प्रभून हांगा इनिशिएशन घेतले हांव मायापुरांत घेतिले तेन्ना प्रभू दक्षिण दिवचे गेले तेन्ना हांव बी गेले गुरु महाराजान विचारले इज शी युअर वायफ ती तुगेले बायल वे आनीक नाव कसने इनिशिएटेड आणि नाव कसने म्हण आय सेड सुस्मिता सखी गुरु महाराज फर्स्ट टाइम जाले सेम डे इन द आफ्टरनून आमगेले देवस्थानांत येवन तेन्ना प्रसादम आमी सर्व करताली आणि एक आमगे सिनियर माताजीन म्हाका आतां तांकां सर्व करच्याक कितें तरी स्वीट कितें दिले आनी हांव भितर गेले गुरु महाराजान म्हाका पळयले आर यू इनिशिएटेड तू दीक्ष घेतली की म्हण विचारले हांव म्हळें हय गुरु महाराज नाव कसने सुस्मिता सखी गुरु महाराज सेकंड टाइम थर्ड टाइम नाईट टेम्पलांत प्रोग्राम चलते आशिल्ले तेन्ना प्रोग्राम जातकीर गुरु महाराज वता आशिल्ली आनीक आमी तांगे सेक्रेटरी आनी प्रसाद पाक करून दिवच्या लागिल्ली ड्रायव्हराक तेन्ना गुरु महाराजान विचारले परते अशें आपोवन आर यू इनिशिएटेड हांव म्हळें यस गुरु महाराज वॉट इज युअर नेम म्हळ्यार हे म्हाका मागेल रियलायझेशन कसं न्ही हाजे वयर म्हळ्यार आमकां केन्ना गुरु आमकां स्वीकार करता आमी गुरु स्वीकार करनाचे इट इज हिज कॉजलेस मर्सी गुरु कॉजलेस मर्सी आमकां तो हे तागेले डिसायपल्स म्हणून शिष्य म्हणून तो एक्सेप्ट करतात आणि एक्सेप्ट करताची हे आमी त्या दिवस म्हाका कळ्ळे सी आय शुड नॉट एवर डाऊट गुरु कितें सांगता हे कितें करता जस्ट ब्लाइंडली फॉलो केन्ना आमी गुरु परंपराच्यान आयिल्ले गुरूक आमी गुरु म्हणून आमी स्वीकार करतात गुरु आमकां शिष्य म्हणून स्वीकार करता ताजे नंतर वी हॅव टू हॅव जस्ट ब्लाइंड फेथ अँड वी हॅव टू फॉलो अशी सांगून गुरु महाराजा कडेन हांव हेच मागता तांणी श्रीला प्रभुपादाक कशी अनफ्लिंचिंग अनमोटिवेटेड आनीक अनकंडिशनल सर्विस तांणी श्रीला प्रभुपादा खातीर केल्याच की ताजी एक ड्रॉप पुणे आमी केल्यार आमगेले जन्म सार्थक म्हणून हे आमकां करच्याक आमकां शक्ती दी मर्सी दी म्हणून हांव गुरु महाराजा लागीं मागून मागेलें हे रियलायझेशन एंड करता हरे कृष्ण
हरे कृष्ण माताजी, खूप खूप धन्यवाद. रसवती माताजी, तुम्ही 2 उत्तर उलयतावे. हरे कृष्ण माताजी, ऐकत असवा. वय माताजी क्लियर असा. हरे कृष्ण. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं. श्री परमानंद माधव, श्री चैतन्य ईश्वर. जय गुरु महाराज. हरे कृष्ण. हांवें जस्ट एक मस्त माताजी आणि पुरा सिनियर डिवोटीज मस्त सकट सांगितलं असं. हांवें सान एक रियलायझेशन शेअर करता. पर्सनली म्हाका गुरु महाराज कशी म्हणल्यार he creates a different environment for me, whole and soul. The entire scenario is changed. एक ಕೆಲವು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಜಸ್ಟ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಉಡ್ಗಾಸ್ ಕೊರ್ಚ್ಕಿ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಚರಣಾರವಿಂದ್ ಪೊಳಚ್ಕಿ, ಫೋಟೋ ಪೊಳಚ್ಕಿ, ऐकूचकी, पास्ट टाइम ऐकूचकी, फुल एक सिनारियो चेंज जाता. एक पेटी हॉस्पिटल आशिल्ली, म्हाका एक संख्या एक रिजल्ट्स आनी इट वॉज व्हेरी ड्रास्टिकली एक्स्ट्रीम. मागीर डॉक्टरान आनीक पट्टी एक वरान की ना टेस्ट करता म्हणलें. ओके म्हणून एक वरान टेस्ट करू म्हणून गेलीची. टेस्ट करून येता रिजल्ट येताना म्हाका एंग्जायटी ते घेवच्याक वचून. आय वॉज व्हेरी लायक भयशे कसन जाता म्हण. मागीर मात ते कसन प्लान नाशिल्लें. आय हॅव टू रिमेंबर गुरु महाराज अँड गो अँड टेक म्हणून काउंटरा वच्ची पशी फुडें हांव घेताना म्हाका एक फुल गुरु महाराजाल्या चरणारविंदाचे एदूर आयला तोंडा एदूर. Just that I didn't plan, nothing was planned in my mind, and the moment that happened, I took the report and I saw the report. Drastic change, fully change. ते पळेल तशीची मग पळपळ गळ उद्दायले आणि त्या रिपोर्ट घेऊन आता थंयची बसली आणि आता हॉस्पिटलला पुरे जण लेखले अयो कसं की जाऊनच का कसं की हस का म्हणून. बट आय न्यू वॉट टीयर्स वॉज दॅट. सो दिस इज अवर गुरु महाराज, सो मिराक्युलस. ऍड तुम मिगल साना दिशा पुराने की सांगता एक पास्ट टाइम अंतू एक प्रभुजी तंक मलेशिया केदना ड्राइव करता गुरु महाराजान येताना एक पटी तांणी वताना ते प्रभुची चेल्ल्याक यंग चेल्लो कोमांत आशिल्लो सकाळची गुरु महाराज म्हणालीची आता चेल्ल्याक हॉस्पिटल वचून पळोवन येता म्हणून. हॉस्पिटलाक गेल्ले तशीची तांणी कोमार निद्दलेलो चेल्लो ठक्क म्हणून उठलो गुरु महाराज. ते पूरा जनक मलेशियन लागी विंगड आयसीयूंत आशिल्ले पेशंट्स हांकां पळोवन आश्चर्य जालो. चल मस्ती उचकून कोमांत कशें भायर आयलो म्हणून. आनी थंय लागी एक मलेशियन माताजी आशिल्ली तीन गुरु महाराजान भायर वतना धांवन वचून तांकां मिगल बामूण अशें आसा प्लीज ब्लेस करा म्हणून पांय पडले. तवे समजलो कसन कॅच म्हणल्यार थोडे वेळान तो चेल्लो तागेले एक फ्रेंडा ते वतना त्या फ्रेंडाल घर कडेन एक एस्ट्रॉलॉजर आसता. तो एस्ट्रॉलॉजर हे चेल्ल्या पळोवन शॉक जाता का अयो हागेल पुरो अवधी जाल्ला मू हागेल सोल उंत आशिल्ली भायरी एक संन्यासीन येवन ते काण तागेल देहा भितर घाल्ले म्हणून म्हणटाना दिस इज वॉट इज अ गुरु महाराज, सो मिराक्युलस. आनी हत्त सुष्मिता सखी माताजीन म्हणला म्हणके शिला प्रभुपादान एक डिसायपल येवन शिला प्रभुपादाला सांगता काही म्हाका मस्त आम्ही भाग्यवान शिला प्रभुपाद तुगेलो आश्रय मेळ्ळो आमकां म्हणून. तेदना शिला प्रभुपाद म्हणटा काय तू नाही भाग्यवान हांव तुका भाग्यवान केल्लें म्हणटा. सो दॅट इज द पॉइंट. आमकां पुरा गुरु महाराज आमकां इतली मस्ती दाखयत की ही मेक्स अस फॉर्च्यून. अदरवायज वॉट फॉर्च्यून खंयची लेक्करी खंयचे एंगलर वी आर फॉर्च्युनेट. इट्स ऑल ही मेक्स अस, ही एम्पावर्स अस. आणि गुरु महाराज इतले म्हाका केन्नाय गुरु महाराजालो वचच्याक मुखार भंय बिकॉज ही नोज इन एंड आउट ऑफ अस. यू माइट फील ओ रसवती इज लायक दिस बट ही नोज वॉट एक्झॅक्टली रसवती इज. सो वेन मग भंय बट ह्या पटी मस्त क्लोज एसोसिएशन वच्चे ना दूरची लकी गेलो गुरु महाराज कळटा कसं करता कशें आसा कसं न्हिदता म्हूण. ताका जाल्यार ह्या पटी आमकां एक लागीं दोकून वतना but I felt he's so merciful. I was like so close to him. Then he gave me that glance, like Suryal Kiran atpala, like effulgence kanti. He gave that glance. That glance itself is enough for the whole life. To cherish, to to keep it in heart. To amikai lostana. That itself is enough. But he's like, okay, I know your shortcomings. I know you're this, but still I'm blessing you. So that was so merciful and so cherishable.
Yeah, हमके एक opportunity दिले लगा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. There are lot many things what we can speak about Guru Maharaj. एक lotus feet तंगे लोग कितना एक पाइन पड़ती की तंग कशी ते श्रीला प्रभुपादल तंगेल Guru Maharaj instruction आका यहाँ करता पड़ता नहीं how he is so much attached. The attachment तुम तंगेल instruction sincerely follow करो कि तमना में as a devotees we have a curtain of diplomacy. We are not utmost okay. I am not sincere, so let that sincere attitude reflect in our sadhana, reflect in our activities. Guru Maharaj, consciously let us be Krishna consciousness. All glories to Guru Maharaj, all glories to Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jai Guru Maharaj. जय हरे कृष्ण माताजी. कोटी कोटी धन्यवाद तुमका. सगळा के धन्यवाद. आम्ही ओव्हर टाइम जाली जाल्यार पेशंटली तुम्ही राखो नसा म्हणून आणि हांव क्षमा मागता की आम्ही चिके ओव्हर टाइम गेली म्हणून एस्पेशली जननी माताजी लागी हांव दंडवत जावन हांव क्षमा मागून घेता की आम्ही टाइम एक्सीड केले. थँक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गुरु महाराज व्यास पूजा. डॉक्टर अपर्णा प्लीज कॅरी ऑन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.